कला अकादमीचो आवार करतले बंद जावं येता नूतनीकरण वा पुनर्बांधणी गोंयच्या कला मळार पडला बोवाळ। बांयगणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान आमदारां मदीं पेटलें। 5 मतदारसंघातल्या कोयराचो विलो लावपाची ताक आशिल्लो प्रकल्प आसा येवपाचो। सरकारान सल्लागारांचेर मोडले कोट्यांनी रुपया पूण कशे भशे निर्माण केल्यो 3000च नोकऱ्यो। रवी नायकान काढलो सरकाराचो फोग। वास्को मार्गार जालो आनीक एक भिराकूळ अपघात। 22 वर्सां पिरायेचे पुलीस कॉन्स्टेबल चलयेक आयलें जाग्यारच मरण। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। कोयराचो विशय गंभीर जाल्लो आसतना आमदार फकत बांयगणीच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर झगडटात। 2006 वर्साच्यान बांयगणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम चालूच आसा। 5 मतदारसंघांचो कोयर हाताळप आशिल्लो हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प अजूनय येवपाचो आसा। पळयात पुराय बातमी। पोरणे गोंय पंचायत क्षेत्रात येवपाशिल्ल्या ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचेर आमदार पांडुरंग मडकयकारान कॉलिंग अटेन्शन मोशन हाडिल्लें। पोरणे गोंय येवपाशिल्ल्या ह्या प्रकल्पा लागसार फामाद इतिहासीक वास्तू, वेवसायीक आस्थापना, लोकवस्ती आणि शाळा आशिल्ल्यान हो प्रकल्प हांगासर शक्य ना ह्या विशयाचेरूय चर्चा जाली। 10 वर्सां जाली हे आर्ग्युमेंट करीत आमी आनी म्हाका दिसता मायंडसेट लोकांची चेंज जावपाक जाय। पयलीं आमच्या आमदारांची चेंज जावपाक जाय। आमदार आमी जे लोकांनी निवडून हाडल्या तेणी चिंतपाक जाय की आमी आमचो वाठार नितळ दवरतले। कशें दवरतले? वाठारांतलो कचरो काडून दुसऱ्याच्या हितून घालचे ना आमी बॅक यार्डान। वी वील ट्रीट इट। To treat this, our government under the leadership of Pramodji Sawant is serious to set up 4 plants in Goa. 4 plants. And we want your help. We want help from the leader of opposition. We want help from Sudhinji Davlikar. जो तर तेजो वाठार तेका क्लीन करपाक जाय आनी तो आमचे कडेन वेस्ट धाडूंक सोदता हिंगा। नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सेप्ट इट। हो जो आयज विशय आमी उलयता हो म्हाका दिसता आयज हिंगा स्टुडंट्सूय आहा हिंगा वयर। दे ऑल्सो हॅव टू लर्न। दे कॅनॉट have that mind. आदी आमची मायंड आसली आमचो कचरो आनी कोणाच्या भाटान व्हरोन घालया रे, रोडाच्या सायडीक उडोवया, नल्लान उडोवया, शेतान उडोवया, दोंगरार उडोवया, ते बंद करुया आतां। स्पीकर सर, आयज आमी सायंटिफिकली ट्रीट करपाक जाय। हांव परतून रिपीट करता। कोयराच्या राशी लागसार बिल्डिंगांक परवानगी दिल्ल्याच्या विशया वेल्यान विधानसभेत बोवाळ जालो। पळयात। सीसीपीन एक्वायर केल्या ही लँड 22/10/2010 ओके। आणि सीसीपीन टीसीपीक तेन्ना लेटर धाडला फ्रीज कर म्हणून। टीसीपीन करूंक ना। मिनिस्टर तो आसलो। टीसीपीन करपाक जाय आसलें। टीसीपीन तेन्ना कोण आसलो पळय न्ही तेजो वायपय लेटर ते जर केल्लें जाल्यार आयज ही परिस्थिती येवची नासली। दॅट मीन्स देर वर डायरेक्शन्स। सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना मिनिस्टर आसलो टीसीपीचो। इट डजंट मेक एनी डिफरन्स। मिनिस्टर आसले डिसिजन तुमकां आसलो म्हणटा तुमी। प्रत्येक मिनिस्टर आशिल्लो, तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, फायल्या तो मिनिस्टराक चीफ मिनिस्टर असले डिसिजनाची इफ सीसीपी करपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय। जाता कितें खबर आहा, ब्युरोक्रेसी जे त्रास करता आनी लोकांक आतां त्रास जाता हे कळपाक जाय। Houses which are come up are going to be more than 250-300 meters away from the solid waste management factory. The factory which will be coming up is going to be enclosed. No smell is going to come out. We have seen our Saligaon plant. Overload जाले काय स्मेल येयल्लो आमकां, पूण आतां आमी एनक्लोज करता ती। आमकांय कळलें आमी हुंय चूक हे केल्या ती मिस्टेक केल्या ती। बट दिस फॅक्टरी इज गोइंग टू बी टोटली एनक्लोज। इज गोइंग टू बी अ फॅक्टरी which will generate green electricity out of the plant. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोंयचे कलेची आगर जावन राविल्ली कला अकादमी कांय तेंपा खातीर बंद दवरपाची आसात। एक तर तिचे नूतनीकरण जावं येता वा ती मोडून उडयतले। तियात्रिस्तांनी पणजे पर्यायी थिएटरां सोदची पडटली अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां। गोंयच्या तज्ञ वास्तू विशारदांक विश्वासान घेवनच कला अकादमीचे कितें करचें ताचो निर्णय घेवचो अशें पत्रकारांकय दिसता। मिडियान कला अकादमीचे वास्तूची चलिल्ली अवतिकाय दाखयल्या उपरांत कला अकादमी उडोवपाच्या विचारांक चालना मेळ्ळें आसूं येता। शुक्रारा राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमावानय हो विशय चर्चेक हाडिल्लो। सरकारान पणजे पर्यायी थिएटर दिवचें, खास करून वेवसायीक तियात्रिस्तांक तरी अशें चर्चिलान मागलां। ताचेर गोविंद गावडेन कितें सांगलें पळयात। काय म्हणलें जाल्यार आतां उणे 1000 मायज तियात्र दिसताले
आनी तेमगेल्या एवरी डे थिंगा तियात्र आसताच. सो आज जर तुमी रेनोवेशन करता त्या तियात्रासांक कितें चिंतलां, तांकां खूंय घालपाचें, तांकां कितें करपाचें, कित्याक अल्टरनेटीव थिंगा खूंय तरी तुमी प्लेस दिवची पडटली. पणजेन सद्या तरी येदो व्हडलो सभागृह दिवपाक खातीर तियात्रांक आमकां खूब अशक्य अशें आसा. पूण तसोच जर अल्टरनेटीव अरेंजमेंट जर जाय जाल्यार आमचो IMB आसा, इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रॅगांजा हॉल जावन आसा, ताकाय बारीकसो ग्रीन रूम आसा. पूण तियात्रिस्ट थंय आपलो तियात्र परफॉर्म करतले का ना करतले हें तियात्रिस्टांचेर डिपेंड आसा. तांकां तसोच जर अल्टरनेटीव अरेंजमेंट जर जाय जाल्यार तांणी स्वताच्या बळाचेर तो करचो. कारण कॉमर्शियल म्हणल्या बरोबर बाकीचे प्रायवेट जे हॉल आसत, घडये जर आसत जाल्यार तांणी तांकां पेमेंट करचो आनी तांणीन आपली वेवस्था करची अशें ह्या वेळाचेर हांव सांगपाक सोदतां. इन केस द कला अकादमी is taken under the renovation or any upgradation of the कला अकादमी, हांव इतलेंच सांगपाक सोदता ह्या वेळाचेर. आनी अजून पर्यंत ताचेर कांय निर्णय जावना. निर्णय जालो नंतरूच आमी नंतर काही गोष्टी आमी सांगपाक शकतले. तोपर्यंत जो पर्यंत वापरपाक मेळटा तो पर्यंत आमी वापरुया. हो फक्त तियात्रिस्टांचोच प्रश्न ना, हो प्रश्न संबंध गोंयचे आर्टिस्टांचो प्रश्न आसा, जवळ नाटकांचो प्रश्न आसा. गोवा 365चे असेंब्ली ऑडिट प्रोग्रामांतय हो विशय चर्चेक घेतिल्लो. पत्रकार आणि कवी पांडुरंग गांवकारान सांगलें, चार्ल्स कुरैयान बांदिल्ले कला अकादमी सारके वास्तू विशीं निमणो निर्णय घेवचे आदीं तज्ञांचो सल्लो घेवपाक जाय. इंजिनियरींग प्रॉब्लेम म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें, कारण फाटली 5 वर्सां आमी पळयता विष्णू वाघ अध्यक्ष आशिल्लो न्ही, तेन्नाय ते गळटाली अकादमी. तेन्ना चार्ल्स कुरैयाची मुलाखत घेतिल्ली. त्या मुलाखती वेळार ताका हांवें विचारिल्लें की हे सगळें म्हाका अशें रितें दिसता, अशे तरेचे एम्प्टीनेस, वॉट इज दीस एम्प्टीनेस जो कला अकादमी येतकर असो तुका भरून आयिल्ल्या भशेन जाता सारकें त्या एम्प्टीनेसान. तर ताणें मागीर शुन्याची थियरी सांगितली. त्या थियरींतल्यान आपल्यान कला अकादमीचो कन्सेप्ट कसो घडयलो. आनी पयर टायम्स ऑफ इंडियान खूब सुंदर काल ताचेर एक हें हाडला. हातूंत भितर वर्साक 1000 आर्किटेक्चराचे भुरगे देशभरांतल्यान हो प्रोजेक्ट पळोवपा खातीर येतात. एका उपाय एकूच की गोंयान आमच्या म्हणजे देवा दयेन म्हणटात तशें आर्किटेक्चर जे आसात, आर्किटेक्ट जे आसात गोंयान ते जागतीक दर्जाचे आसात आमच्या कडेन. म्हणजे तेन्ना कुरैया धरले जाल्यार डीन डिक्रूज, मंगेश प्रभू गांवकार, राहुल देशपांडे, त्या लेवलाचेर नॅशनल लेवलाचेर करेक्ट एवॉर्ड्स करेक्ट त्या लेवलाचे आमच्या कडेन आर्किटेक्ट आसात. तो तांकां सरकारान विचारान घेवप, तेंचीच एक कमिटी आपोवप बरोबर आनी तांकां सांगप की बाबा कितें हेचेर उपाय करूं येता. गोवा 365 ब्युरो पणजी. गोविंद नायक अजूनय इराण सरकाराच्या ताब्यात आसा. ताच्या सांगातान भारताचे 17 नागरिकय थंय अडकून पडल्यात. शुक्रारा भारतीय दूतावासा सयत कंपनी अधिकाऱ्यांनी जहाजार वचून ताचे सुरक्षेची माहिती घेतली. गोविंद ताच्या कुटुंबा कडेन उलयलो. बेगीनच तो सुट्टलो अशी आस्त आसा. 30,000 टन वजनाचो हो तेलाचो टँकर सौदी अरेबियाक वचपाचो आशिल्लो. पूण टँकरान ताची तिका बदल्ल्याचे मरीटायम ट्रॅकिंगे वयल्यान दिसून आयले. उपरांत जहाजाचो ट्रान्सपॉन्डर बंद जालो आनी जहाज अब्बास पोर्टाचे दिकेन व्हेले. तशेंच जहाजार आशिल्ल्या क्रू मेंबरांक प्रस्न केले. तो 15 तारखेक गेल्लो दुबय, मागीर तो रोखडो 16 तारखेक कळ्ळो दिसता. आमकां मॅसेज दिली तेणी आनी उलयलो बी. मागीर तो सांगतालो की बोट आमची बदलिल्ली आतां चायना वयतली. मागीर ती खंय तरी ड्राय डॉकान वयतली म्हणून मागीर आमकां रातचो फोन येयलो. ती हायलायट केला इराण गव्हर्मेंटान. काल तेणें सांगलें की अशी बोटीर येतले म्हणून. कंपनीन सांगलें बशी आतां बोटीर गेल्या तेन्ना कितें डेव्हलपमेंट जालो तुका पळयता म्हणून. गोवा सरकार बी असो कितें प्रयत्न करता भारत सरकारचे? भारत सरकार म्हणजे आमी स्टीफन नायक मिनिस्टराक मेळटले इन्फॉर्म केलें आनी तेणें सांगलेलें ताका सगळे डॉक्युमेंट बी स्टॅम्पल्ले आसा. तेणें प्रोसेस फुडें चालू आहा म्हणजे तो म्हणटालो पयलींच आमचें हें चालू आहा. Mr. Govind Naik, he is one of the Goan who is on board where the ship is hijacked by Iranian authority.
See, the good thing is, one thing, good thing about them is they're allowed to call home. ते घरा कडेन फोन करता. आयज ओडेसा येवपालो पूण येवना, पूण they are allowed to call home. The government of India is helping them. The Minister of External Affairs is in touch with the UK government as well in Iranian. So NRI Commissioner is also involved. So hopefully he will be released soon. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले आणि मडगावच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. CZMPचे प्लॅनिंग वयल्यान सकयल नाका, सकयल्यान वयर जावंक जाय. तुम्ही आधी प्लॅन तयार करतात आणि मागीर लोकांक दाखयतात, हें बरोबर न्हय. लोकां कडल्यान ताची आखणी जावंक जाय. NGOंक दोश दिवं नाकात, तुमचोच हेत तपासून पळयात. असोळणेकारांचो हो आवाज. जाल्यार तेवटेन शिरोडेच्या लोकांनी ह्या विशयाचेर ग्रामसभा आपोवपाचो उलो मारला. कळंगूट दर्यादेग मांडवी परस व्हड आशिल्ल्याचे बाबुशान मायकलाक सांगले. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक 10% जेटी वापरपाची परवानगी आशिल्ल्याचे बाबुशान सांगले. पूण सद्याक ते 100% जागो आडायतात. राजकारणी न्हय तर प्रशासकीय अधिकारी कॅसिनो लॉबीक मजत करता असो आरोपय ताणें केलो. We went around the jetty there, captain of ports. There was, and a mayor also was along with me. There was a call from an IS officer who is not even connected to Panjim to tell the mayor, just go slow. Right from the top bureaucrats are basically patronizing these people. डेल्टीन बोट हाडून मायकल लोबो कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे सर्क्युलर मोडीत काडटलो काय कितें अशें काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान विचारले. ही नवी बोट कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो कायदो मोडीत काडटा. The ship is 122 meters wide, which is coming, and it is 30 meters wide. 122 meters in length, 30 meters in wide. Your circular says that it has to be 90 meters by 20 meters. Are you going to break the law and give them permission? Height has to be 3 meters. It is going to be more than 3 meters. Are you going to break the law or going to, don't make me say, see the area and then the next. Be clear. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कॅसिनोन शुक्रारा मंत्रिमंडळातल्या वांगड्या भितर मतभेद तयार केले. बाबूश मोन्सेरातान मायकल लोबोक सांगले, जाय जाल्यार कॅसिनो तुज्या मतदारसंघात व्हर, पण मांडवींतल्यान कॅसिनो भायर काडच. जाल्यार मांडवींतल्या येतल्या नव्या कॅसिनो वयल्यान रेजिनाल्डान सरकाराक उजरावन काडलो. जायते कडेन अजून CZMP आराखड्याची जनसुनावणेक लोकांचो विरोध चालूच आसा. आता असोळणेकारांनी दंड थोपडलेत. तांणी शुक्रारा असोळण्या लोकांक सादूर करपा खातीर एक जाहीर बसका घेतली. पळयात थळाव्यांचे म्हणणे. हो प्लॅन जरी तर गोंयचे पासत जायत आनी आमचे पासत जायत जाल्यार हो प्लॅन हो वयर सावन सकयल कित्याक येयला? हो वयर सावन सकयल कित्याक येयला? हो प्लॅन सकयल सावन वयर वचपा जाय न्हू. आमी ग्रास रुटासान वयर काडपा जाय न्हू. So if it would have come from grassroots, if people would have been taken into confidence before all this has happened, this chaos, I would have to local level akoyo. Come to the river banks, come to the people, give it to the panchayat people, let it go to the ward. Let the ward go to the people and let the plan come from the people. Poilo plan sokol hingsan yopadev. This has to begin this place. From here it has to come up and then it should go to the big plan. This is the only issue which I have. Because the government is doing all halla-bulla, this is like you're playing hide and seek. When you hide things from people, then the agitations will take place. You cannot say NGOs are obstructing the goodness. NGOs are not obstructing the goodness. You have an ulterior motive to bring the plan from up to down. फाटी आमचे जायते न्हय आमची ट्रेडिशनल फेस्टिवल पासून जाता, सांकवाळ म्हणून जातात. फालती पासून करता जाल्यार आमकां परमिशन जाय पडटलें. ही कितेंय करता जाल्यार परमिशन जाय पडटली. हेज इट वी आर ओपोजींग. कित्याक आमची इनपूट घेवन प्लॅन फायनल जावपाक जाय. पंचायत आमी एप्रुवल दिलो म्हणटकीर तो फॉवर्ड वचपाक जाय. शिरोडे पंचायतीन ह्या विशयाचेर खाशेली ग्रामसभा घेवची हे खातीर लोकांनी दबाव हाडला. पळयात. You are opposing. We are opposing the plan. Everyone is opposing the plan. आणि ते लोक असतात शेतांनी शेताला काम करतात लोक So
we have gathered here to demand for a special Gram Sabha. Our only demand is that the CZMP plan, which is faulty, all the objections should go through the Gram Sabha because the Panchayat and the Gram Sabha is a supreme body for us. So that's why we are demanding for a Gram Sabha. Assembly declare केली environment ministran की Goa coastal zone draft plan has been withdrawn since it is erroneous, massive erroneous, and withdrawn and sent to Chennai. एक लागून जेन्ना एक Goa coastal zone draft plan has been withdrawn by the government, we thought that we cannot organize Gram Sabha on this topic. But since public are demanding, MLA has instructed us to conduct this Gram Sabha, we are withdrawing the Gram Sabha notice which has been issued as the cancellation of Gram Sabha. Now we are issuing fresh notice to organize Gram Sabha, a special Gram Sabha meeting notice. All the Gram Sabha members of village Panchayat Shiroda are hereby informed that the special Gram Sabha of the Shiroda Panchayat will be held on 28/7/2019 at 10 a.m. in front of PP office to transact the following business on the agenda. 28 नहीं वो 28. The agenda of the meeting is as follows: to decide on Goa Coastal Zone Management Draft Plan withdrawal of Shiroda village, to consider objection and suggestion of villagers respect to Goa Coastal Zone Draft Plan. असोळणा वेळी आणि केळीशी पारंपरिक नुस्तेकार संघटनेक नुस्तेमारी खात्याकडल्यान नोटीस आयल्या देखून ते भियेल्यात. नव्या नुस्तेमार खात्याचे मंत्र्याक गारणे घालपाचे तांणी थारायला. स्टार्टिंग फ्रॉम देवस्थान बेनावली मुखार सून अप टू बेतूल जावप पसून आमचे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स आहे. सो हेंगेले आमचे एक्टिविटीज सगळे फूल फ्लेज एक्टिविटीज चालू आहे आमचे थोडा दीस रात म्हणटे भाशेन. पूण आतां हो पळय सियार तो हें हाडला, इट इज अ व्हेरी व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल द फिशरमॅन. एंड वी हॅव अ एसोसिएशन. अंडर दॅट एसोसिएशन देर आर अबाउट 150 stakes which are not shown at all. Okay. And now recently the fisheries has sent a notice to our association to remove all the stakes, or otherwise they will remove it by force. ते मी प्लॅन आमगे विलेजीन करपाक आमगे आतां इतू लोक आहा जाण जाल्लो. इवन द गव्हर्मेंट सर्वेयर आहे रिटायर्ड इंजिनियर्स आहे ते आमगे इतू एक्सपिरियन्स मनीस आहे तेंचे मदीं बसून पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन हो तयार करपाक. असोळणेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आणि शिरोडेच्यान कृष्णा नायक. एका भिराकूळ अपघातात चिमलाचे 22 वर्सां पिरायेचे लेडी पोलीस कॉन्स्टेबल शैला गवंडराक जाग्यारच मरण आयले. वास्को मार्गावयल्या सेंट जेसिंतो आयलंडा कडेन हो अपघात जालो. ताचे स्कूटरीचो तोल गेलो आणि ताणें दुसरे स्कूटरीक धपको दिलो. एक्सिडेंट जाल्लो आसा जितून आमची जी बायल मनीस LPC शैला गावंडर म्हणून बकल नंबर 8535 ही आमची रिसेंट बॅचीची लास्ट 2 वर्सां वास्को पुलीस स्टेशनाचेर LPC म्हणून काम करताले, जनरल ड्युटीज करताले. ती आपल्या घरा कडल्यान एक्टिवा मोटरसायकल स्कूटरीचेर येता आसतना सांकवाळे काडून मदीं सेंट जॅसिंतो आयलँड काडून मुखार तिका एक्सिडेंट जालो. स्कीड जाली, रस्तो भरपूर पावस पडटालो, स्कीड जाली आनी वचून मागीर ती स्कीड जाल्या उपरांत आनी एका मोटरसायकलीचेरूय मोटरसायकल आपटली आनी ती रस्त्यार पडली आनी तिजो मृत्यू जाल्लो आसा. आमी जेन्ना आमी थंय पावले पळय एक्चुअली आमकां खबर ना कितें जालें तें, पूण एक क्लॅश जाली गाडी, 2 गाडी क्लॅश जाली तें आमकां खबर आहा. पूण आमी थंय जेन्ना पावले पळय ते चेडूं फडफडटाले आनी ते शी वॉज सारकी हें काबार आनी ते असलो आवाज तेच्या तोंडानसून आनी ते मरे सारके क्रिटिकल. कळ्ळें तुका, आमी फोन मारता एम्ब्युलन्साक मारता, पुलिसांक मारता, पूण कोणें फोन रिसीव करूंक ना. एम्ब्युलन्सान फोन रिसीव केला आनी कितें सांगता आमी चिकलेसून भायर सरला म्हणून आनी ती पावल्या खंय कासावलेच्या भायर सरला कासावलेच्या आमी आतां कोर्टांनी पावला खंय आनी 1 वरा उपरांत थंय येता एम्ब्युलन्स. आनी आफ्टर दॅट हे पळय आतां कितें जालें तें. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बरेच तेंपान गोंयच्या भाशावादाचेर विधानसभेत चर्चा जाली. मगोबाचो आमदार सुदीन ढवळीकार आणि उद्योग मंत्री विश्वजीत राणे मराठीत उलयलो, पूण राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमावान मराठींतल्यान उलोवपाक हरकत घेतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हस्तक्षेप करतना
ताका ट्रान्सलेटर दिवपाची सभापतीक विनवणी केली. पळयात भाषावादाचे नाट्य. चिखली हॉस्पिटलचं दिलेलं नाही आणि चिखली हॉस्पिटलचं मेडिसिन शॉर्टेज किती आहे? तुमच्याकडे जर स्पेसिफिकली काहीतरी आहे माझ्या नजरे आणून द्या, मी व्यवस्थित ते मार्गावर लावतो. मी जर ही आमगेली कोंकणी भाशेत तरी भायर चलता इंग्लीश ओके, पूण मराठी बी गातात इंटरप्रेटर जाय आमकां आयकपा जाय. आमकां समजना ती मातशें ज्यांका कोणा मराठी कळत नाही त्यांना जरा ट्रान्सलेट करून द्या, म्हणजे हा प्रश्न त्यांचा संपेल. स्पीकर सर, तुम्ही ट्रान्सलेटर जे आपण न्ही घेवंक ना ताजे परिणाम हे. तुम्ही एखादो ट्रान्सलेटर जो आहा पळय तो अपॉइंट करप हो गरजेचो आसा. म्हणून चर्चिलाक जेन्ना ते मराठी उलयता तेन्ना प्रॉब्लेम जातात. मराठी उलोवपाक कांयच हरकत ना. विधानसभेन मराठी उलोवपाची आसा तेन्ना मराठी उलोवपाची. ताका आमी इंग्लिशीन उलयता, हिंदीन उलयता आनी थोड्या दिसांनी कोणी कन्नडीन उलोवंक लागतलो. सांगून जो इंटरप्रेटर आनी कोण अरे आमकां समना तो यू आर शील बी इंटरप्रेटर. ताका लागून एखादो ट्रान्सलेटर घेवंक लावया म्हणजे गमतलें. मराठी ही राज्यभाषा नसली तरी दुसरी भाषा मराठी आहे आणि त्याच्यासाठी एक ट्रान्सलेटर तुम्ही द्यावा अशी माझी नम्र विनंती. ओके. सदा मावशेचो उसको ना आवयच उसको ना मावशेचो उसको एका. गोंयांत गुंतवणूक करपी उद्योजक नोकऱ्याविशीं दिल्ली आश्वासनां पाळिनात. आदलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस आमदार रवी नायकान शुक्रारा ही गजाल सरकाराच्या नदरेक हाडून दिली. सल्लागार नेमपा खातीर सरकार कोट्यांनी रुपया फारीक करता, पूण उद्देश साध्य जायना. 193 प्रकल्पांनी 28,000 नोकऱ्यांचे आश्वासन दिल्ले, पूण प्रत्यक्षात 3,000च नोकऱ्यो तयार जाल्ल्याचे रवी नायक म्हणटा. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळान कितल्याशाच प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या, पूण ते प्रकल्प फुडें वचूकच नात अशें उद्देग मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. हो विशय जाग्यार घालपाक गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची रोकडीच बसका घेतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले की 28,666 जॉब क्रिएट जावपाचे. पूण स्पीकर सर आमकां एक्सप्लेन करचें कित्याक कमी जाले. आनीक फक्त 3,478 हे जॉब क्रिएट जाले. हे कन्सल्टंट पळय आसा ते कित्याक नेमलेले आसा आनीक तांकां वरांचे कोतान आमी पयलेच फावट पळयला पर अवर 3 जाण कन्सल्टंट कित्याक नेमलेले आसात आनी तांकां पर अवर तुमी 1 कोटी वयर पयशे हे दिले कित्याक तुमी नेमले तेवूय आमकां रिप्लाय दी. 4 महिने कंप्लीट जाले, बट पयले 2 महिने कोड ऑफ कंडक्टान गेले. तेज्या उपरांत हो 1 म्हयनोच खरो वर्किंगाक मेळ्ळो. त्या खातीर आमी IPB बोर्डाची मिटींग ही अजुनूय जावंक ना. तितून थोडेशे मेंबर तांकां परत रिवायज करप आनी तो विशय आशिल्लो. ताच्या खातीर जो विशय उरला ताणें ऑनरेबल इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान ट्रान्सपरंटली फ्लोर ऑफ द हावस जो एक्चुअली फॅक्ट आहा तो दवरला, बट ताजेर आमी ओपन आसा. सो आमचो इंट्रस्ट IPB सुरू करण्या फाटीमागचो आसलो तो इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येवची, त्याच बरोबर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावचे हाज्या खातीर आसा. आमी अजुनूय पूर्णता ओपन आसा त्या विशयाचेर. इन्व्हेस्टमेंट येवन जाता तितके बेगीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावपाक जाय ह्या विशयाचेर सरकार ओपन आसा. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनांतल्या प्रमोटरांक फारीक करपा आशिल्ल्या जुराच्या विशयाचेरूय विधानसभेत चर्चा जाली. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत म्हणटा कायदे फाट्यार मारून सेज गुंतवणूकदारांक जूर फारीक करपाचो अधिकार मंत्रिमंडळाक ना. गुंतवणूकदारांचो प्रस्न सुटावो केल्या उपरांत तांकां दिल्ली जमीन परत घेवप हो म्हत्वाचो विशय आशिल्ल्याचे विश्वजीत म्हणटा. As Goa is a small state and in terms of the shortage of land that is there, this land, it was a midway part taken by the government to resolve this issue which was long pending. Hence, in Supreme Court, it was decided when they asked for payment of 15%, about 8.25% was the amount that was agreed in the Supreme Court. As a result, it was now what Honorable Leader of Opposition is saying is that as far as the Act is concerned, there may be no provision in the Act. But this is directly under the government. The cabinet has the powers and cabinet has in many cases made such exemptions, but cabinet had to step in because the Supreme Court hearing was due. As a result of which the cabinet took a decision in the interest of the state of Goa, and I think the decision that was taken was good decision which will help us utilize the land today which is available with IDC. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365.
मोग आसचो.